या वाठारात खंय मोठ्या प्रमाणात लोक कासाक वतात तांचे तावडीक हो वाघ सापडलो काय कितें होवूय प्रश्न उपरासता. ह्या नदी गोंयांत 5 वाघ मेल्ले, आतां हो 6वो. गोंयांत वाघ ना म्हूण वाघ क्षेत्र संरक्षीत करूंक सरकार फाटीफुडी करता, जाल्यार हे मेल्ले ते वाघ खंयचे हो एक प्रश्न उपरासता. ह्या वाघाच्या मरणाचो योग्य पद्दतीन तपास जावंक जाय अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर मागता. एकंदर सवो वाघ गोंयांत जो मेलो त्याचो पुरावो जो आसा तो मेळ्ळो आसा. एकंदर ह्या सगळ्या वाघाच्या प्रकरणात गोंय सरकारच्या वन खात्याची जी कार्यप्रणाली आसा ती म्हळ्यार चर्चेक येयल्लेली आसा. एकंदर गोंय सरकार जे आसा ते गेल्या 17 वर्सांत कशा पद्दतीन व्याघ्र संवर्धन आनी संरक्षण करपाक अपयशी ठरला ते परत एकदा अधोरेखीत जाल्लेले आसा. जो वाठार आसा त्या वाठारान परते थंय शिकारी मोठ्या प्रमाणात येत आसा आनी ताका लागून ह्या शिकाऱ्यांच्या बळयेक बळी पडलेलो वाघ आसा काय कितें ह्या दृश्टिकोनांतल्यानूय तेची चवकशी जावपाक जाय. खरें म्हणजे हो सवो वाघ मेल्लेलो आसतना ना गोंय सरकारचे मुखेलमंत्री ना वन मंत्री हांचे ह्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट जे आसा ते येवंक ना. एकंदर हे प्रकरण कशा पद्दतीन वयताले हे सांगप खूब सध्या कठीण आसा. गोंयान वाघाची परिस्थिती जी आसा ही कितली दिसान दीस बिकट जायत चल्लेली आसा आनी आमी व्याघ्र राखीव क्षेत्र कित्याक लागून जाय हे जे सांगता ते परत एकदा अधोरेखीत जाल्लेलें आसा. तर ह्या वाघाचें मरण कित्याक लागून जाल्लें आसा तेच्या फाटली कारण मिमांसा जी आसा ही आमकां थोड्या दिसा भितर जर वेवस्थीतपणान तपास जालो जाल्यार कळटली. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी.